जे मेन मूलभूत इश्यू जे आसा ताजे ताका सोल्युशन ना. एक बरें डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिलां आमकां. ते डिटेल्ड प्रेजेंटेशनाचो लास्ट इव्हेंट म्हळ्यार 24 तारखेक तांणी लेटर बरयलां सेंट्रल वॉटर कमिशनाक. हें तांचो इव्हेंट. हांवें तांकां दाखोवन दिलां की 28 तारखेक माननीय गृहमंत्री देशाचो ताणें भाशण दिलां आनी भाशणान सांगलां की गोंयचे सरकाराक बरोबर घेवन DPR एप्रुवल दिवन म्हादईचें उदक डायवर्ट करपाचें डिसिजन घेतलां म्हणून. हो इव्हेंटाचे मागीर सरकारान कितें चिंतूंक जाय आशिल्लें की सरकार जो चलयता ताका हाऊस कमिटीन आपोवंक जाय. ताजेर ते कांयच उलयनात. सो जे म्हणसर मुखेलमंत्र्याक हाऊस कमिटी समन करना ते म्हणसर हाऊस कमिटीचें खरें पर्पज कितें आसा तोच पयलीं कळना. कित्याक वयलूच लेवल जर कॉम्प्रोमायज जालो जाल्यार हें सगळें आमी करता तें टायमपास. हें एक जालां. दुसरें अर्जंट हियरिंगां घेवपाक खंयच तांणी डिमांड करूंक ना. तें उतर 2 वर्सां आमी घेतलें ना कित्याक कोवीड जालें. ताजे मागीर कितें जालें तें तांकां उतर ना. तिसरें म्हणटा तें तांणी म्हणलां की 2002 30 एप्रील 2002 असोच एक DPR एप्रूव जालो. मागीर पर्रीकार ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन वाजपेयी मेळान गेलो आनी सप्टेंबरान हो DPR एबेन्सान दवरलो. म्हजो ताका प्रश्न आशिल्लो हाऊस कमिटीचे चेअरमॅनाक 2002 कोणाचो सरकार आशिल्लो सेंटराक आनी गोंयांत तीच पोझिशन आतांय आहा. सेम पार्टीचो सरकार आहा. सो आतांचे प्रधानमंत्र्याक तुमी कित्याक मेळचे ना आनी तो ते DPR एबेन्सान कित्याक दवरूचो ना. 2002 जातालो जाल्यार 2023 कित्याक न्ही. हो एक इश्यू. सेकंड मेन पॉयंट कितें जाला की सुप्रीम कोर्टान एक आमी पिटिशन घाल्लें तें डिस्पोज केलें 2011. कित्याक डिस्पोज केलें कित्याक गोंयान ती केस विड्रॉ केली आनी म्हादई वॉटर ट्रिब्युनल हाडलें. ताजे एक सेंटेन्सान ते फक्त हें करतात. ताजे मागीर 27 जुलय 2020 ट्रिब्युनल अवॉर्ड नोटिफाय जालें. हें नोटिफाय कित्याक जालें कित्याक गोंयच्या आदवोगादान थंय कन्सेंट दिलो. आशिल्ले जे परमनंटली दिल्ली पोस्ट आसताले. आमी जेन्ना WRD मिनिस्ट्री आमच्या पार्टीचो आशिल्लो तें सगळें तांणी वायंड अप केलें. सगळें कळ्ळें. तें कित्याक कळ्ळें. सो म्हाका दिसता बरें. मागीर आतां DPRची कॉपी अलाव केलें काय हाजे पयलीं EC दिल्या मरे तांणी. सो म्हाका दिसता हें सगळें जें कितें चल्लां तें मे 2023 मेरेन 21 मे 2023 म्हळ्यार कर्नाटकाचे इलेक्शन मेरेन हो टायमपास ही हाऊस कमिटी. हातूंतलो हांव भायर सरना आतां कित्याक कोणें तरी थंय आवाज उठोवंक जाय झगडूंक जाय. लिगल इश्यूज तांणी खूब काडल्या. आमी सजेशनाय दिल्यां की टेक्निकल एडवायजर्स एनवायरमेंटलिस्ट हांकां घेवचे. आदली 9 on 6 टायमाचेर हाऊस कमिटी जाल्ली ते मनशांक एक्सपिरियन्सा खातीर घेवचे. हें सगळें बरें आहा पूण वयरूच जर कॉम्प्रोमायज जाल्लें आहा वयरूच आहा तो मनीस जर कर्नाटका कडेन आहा जाल्यार तुमचे गोंयची आनी बाजू खंय उरतली. हो पॉयंटाक हे प्रश्नाक तांचे कडेन उत्तर ना. सो म्हाका दिसता हाजे व्हडलें कांय फुडें कांय वचचें ना. कमिटीन जे हांव त्या हाऊस कमिटीन भितर रावन तुमकां सांगता मे मेरेन हे टायमपास करतले. कित्याक हांकां कोणाकूच गट्स ना सांगपाक की कर्नाटकांतलें उदक आमी कर्नाटकाक दिवचें ना म्हणून. कित्याक थंयची BJP जिखून हाडूंक जाय कशी तरी. ताजे मागीर लोकसभेची इलेक्शन येतली. थंय डबल 28 MP आहा आनी हांगा आमचे 2 बोकडे आहा. this permission is not given, that permission is not given. Based on that, Mahadeyi, you cannot divert. Boss, if the permissions are given, then what? That means you don't have any other strong environmental ground as per the you have to prepare. And this is where we are lacking. Opposition colleague Vijay म्हणता की मी house committee is a time pass. That is what I also said. House committee is actually a time pass. आम काढून बसयलाय थिंगा आनी कितें जालें तें सगळें सांगलां आनी तितून 2 बंडलाय मारलें. ती बंडलाय ती फायंड आउट केली तेमी. बंडला म्हणजे ती 2011 सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर हें केली ती कित्याक केल्ली. हू वॉज द CM देर तें बी कांय घालना. अमित शान स्टेटमेंट मारलो तितून रिपोर्टार घातलो ना आतां थोडे दीस. सो लॉट ऑफ थिंग्स हॅव बीन. सो इट वॉज जस्ट लायक फॉल्सिफाय करपाक. अँड ऑल्सो आय थिंक इट वॉज मेन्शन दॅट द मिनट्स ऑफ दीस आज जे मिटींग जाल्या could be produced in court.
So we question that what big difference will it make by these minutes being produced in court? Exactly, तेच म्हणतात. Well, म्हणजे तू फोटो पास होता अरे हे मिनिट्स थिंक कोर्टात घालून किती जातले यू आर गोइंग टू गेट एनी अवॉर्ड बाय दिस मिनिट्स या कमिटीचं Does this इम्पॉर्टन्स stand काय any नाही म्हणता value? तुम्ही हा? कमिटीचं इम्पॉर्टन्स काय नाही म्हणता? कंपनीचं टाइम पास हो म्हणजे गुणाबाद आहे नी इलेक्शन आता 25 तारखेर 24 तारखेर मायाचें इलेक्शन आहा त्या प्रमाणे कितें करपाक जाय बॉल पास करपाक जाय मागीर पळोवपाचें कितें जातलें तें म्हणजे दिस इज वॉट यू आर ट्रायंग टू डू असेंब्लीन गुणायला तशें हांगा गुणावप चल्ला अशें म्हणटा. दिस इज ऑफ नो यूज आज मुगे पंचायती इनॉग्रेशन आशिल्लें जस्ट फॉर द शेक ऑफ गोवा आय हॅव बीन हियर अँड आय हॅव कंप्लीटेड द एंटायर एक्सरसाइज बट दिस एक्सरसाइज वॉर इज ऑफ नो यूज नाउ आय हॅव टू रश टू काबुलिझम फॉर माय इनॉग्रेशन ऑफ द विलेज पंचायत बट इफ यू सी हियर फ्रुटफुल डिसिजन ना it is everything is in a question mark and just to complete that exercise answers the op na what you are going to do how you are going to do there is no proper concrete the only thing is that they have not taken permission is not going to make you win in court you have to have strong evidence to preserve your land and to show that your land the ecosystems are put in place your notifications are in place your tiger corridors are in place you to that तितलो मॅटर हेवी करपाचो सो दॅट वी कॅन विन तुमकां जे प्रेसिडेंट दिले पळय ते वॉट यू आर अवेअर अबाउट दॅट ते तुमकां हांगा प्रेसिडेंट दिले पळय सी अवेअर म्हणजे कितें इट इज ऑल कंपाइल्ड इन वन थिंग all what has happened in the last 15 years journey it has been compiled and again we have discussed that and दाखयलो so that could have been anyway given yesterday and तुम घरा कडेन वाचून या म्हूण वाचपा सगळें करता Anything major that because finally this is a serious issue. No? There is nothing major in today's discussion. There was nothing major. There was no discussions at all. Only the good part is at least I as a legislator can say today I have two things in place. One is I have asked for to have advisory body, people who have the know-how, who know the ground. And one is I have presented that what is the past track of tigers, where they have been moving around, what is the path. And this is how you have to present it. ह्यो वस्तू बरोवपा जाय जेन्ना तूं such data is not available with the government it is available but today this data is gone as a legislator presenting it now तूं सांग म्हाका why I specifically mentioned I am presenting this on the table this needs to be put in the court of law and if not you need to tell me as a legislator why are you not using this in the court of law. No, but forest You have to give an minister is answer. only challenge that tiger reserve. No, What is the use to he demand? can verbally challenge everything. No, he went in No, that court challenge part is a different story. Now we are talking about protecting everything. So now we are talking about as a state. त्याचे how will we जाय are going न्ही to do. त्याचे willूच ना न्हू टायगर रिझर्व करपाक No, तेगे will aha or not now this is not our concern. Our concern is how we are going to rehabilitate everyone who is there. If it is a concern about 100 families, 50 families, let us rehabilitate everyone and let us protect. Rehabilitation is not it is a process of a dialogue and let us mark. लोक अपोज करतात No, लोक oppose करता because leader oppose करता न्ही. त्याला पुढे किती पाहिजे Now, today is now that the legal battle has to be fought on based on these things. because everybody That is the thing we are convincing and this house committee everybody is watching goal special and that is the reason we are going to put our foot down to ensure that what each legislator is talking about. Advocate spoke about a legal terminology which he must be discussing there. He'll put down his foot there. I am putting my foot down on this. There is somebody who's speaking on another terminology. So everybody has to stick to various parts and force everyone and force the government that in court they have to use these points to battle it out. And that is the only way out. Otherwise we will lose this battle and if we lose this battle I think the entire habitat is going to get disturbed. And it is going to be a trend then. Things on the chain follows it. So we have to understand this and हे जरी तरी समजना न्ही आमकां and people have to now understand that it is high time. उदक जरी तरी ना जाल्यार प्रॉब्लम जातले आमकां ऑलरेडी आतां सालसेतींत प्रॉब्लम जावपाक लागली द फ्लो ऑफ वॉटर इज लेस एवरी डे देर आर कॉल्स कमिंग दॅट उदक बारीक येता कित्याक पायप चोक जाल्ले ना पायप सारकी हा वॉटर सप्लाय इज लेस X MLD of water was supposed to be coming pumped out every day but it is not being pumped out less water is being pumped out reasons best known to everyone in the department so this is the problem the problem is here. Every state will try to protect their interests. Their interest is they want the water which is coming from their area to our area, their state to our state. So they want to divert it because they want the water. We want our water that they cannot do any diversion. Whether it is will be allowed
or no, that Supreme Court will decide. Diversion of a existing river going from one direction to the other, whether this is allowed permissible activity or not. पण जेन्ना होम मिनिस्टर म्हणटा पळय There was unanimity on that. No, advisory committee no. आयन कितें मागला की एक environmentalist, बरो renowned environmentalist of India should prepare a report of a 25-30 page report on Western Ghats and all these five wildlife sanctuaries from where these rivers are coming inside. I'm not talking about 2 rivers. कलसा भांडुराचेच उलयना आनीक 3 उरल्या तेचेरूय घालतले तेचेरूय करतले फुडें कर्नाटका. So we have to take this report and put it part of our annexure to the Supreme Court affidavit जे आमी फायल करतले. हे एन्व्हायरमेंटलिस्टान असो रिपोर्ट दिल्लो आहा. जोर तर हे उदक बंद जाय जाल्यार this patch of the Western Ghats will go dry. All these trees will die. All these animals will migrate. All what will be the repercussions, the after effects of the water getting totally diverted. So हे जावचे न्हू म्हणून हांवें सजेशन दिला आणि त्यांनी सजेशन मान्य केला. By next meeting they will give us the name of the environmentalist who will be on board to do this work, which is very important. निर्मला सावंताक आनी एका घालचें म्हणून. Next meeting will be within 15 days or 10-12 days, they said. Our chairman has said, and also this. Here we have to protect our environment. We have to protect the 5 wildlife sanctuaries which are there in part of Goa and part of Maharashtra and Karnataka. So these will die. It was other आम्ही दाखवून दिले Supreme Courtak जाल्यार आम्ही जिखता. Because you look at the in Masinagudi in Tamil Nadu, थिंगा elephant corridor declare करून ती सगळी hotels, guest houses, everything was removed out, was broken down immediately by Supreme Court, because Supreme Court takes care of the environment to the highest level. Look at Madhya Pradesh. The highway was taken on an elevated area, like on stilts, so that thereby giving passage for the wildlife to travel from below, means to cross from below the road. आणि एक इश्यू म्हणटा So they spent lakhs of crores of rupees to do that. That was the order of the Supreme Court. So एन्व्हायरमेंटलिस्ट 100% we can win on this count only. राजेंद्र केरकराक आनी निर्मला सावंताक तितू कमी ऑन बोर्ड घेवचें म्हणटा. ना तेंका सपोर्ट दॅट म्हणटा. तेंका एडवायस करता आमकां जो तर तेंका कितें विचारूंक जाय जाल्यार तेंका आपोवचें अशें मांडलेलें आहा. ते कोणाचेच ऑब्जेक्शन ना, कोणाचेच ऑब्जेक्शन, बिकॉज दे आर फायटिंग फॉर द सेम कॉज. And we as legislators, we will give this report to the House, and this should be also given finally to the lawyers, that these are the recommendations which are made by the House committee, so that they can take the reports from there, inputs from there. टायगर रिझर्वचो कोणी काढला MLA थोडे की टायगर रिझर्व जावचो म्हणून, सो तेचेर तुम्ही कितें? टायगर रिझर्व जावपाक शकना थंय, बिकॉज इट इज द टायगर इज जस्ट अ ट्रान्झिटींग टायगर. इट जस्ट अ कॉरिडॉर. टायगर येता त्या सायडीन, ही जस्ट वॉक्स, कम्स हियर अँड गोज बॅक टू कर्नाटका. सो एक्च्युअल टायगर आसा ते थंय कर्नाटकान आसात. हांगा येता ते बेश्टेच अशे भोंवतात आनी परत वतात. So they're just transiting tigers. So possibility na, je environmentalist. It's not question of the possibility. We can't. There is no need to have a tiger reserve, because amka tigers, they are just visiting tigers. Okay. They just come and they just transit through our villages. So from after today's House committee meeting, you are hopeful that at least work will work. Something will work out in the legal system for us. Otherwise also, our government is very firm on this, and we know that where we are heading and how we are going to tackle this. So we have filed the case in Supreme Court, and we are just going to be after it to see that we win this battle. सगळे मेंबर जे आसात पळय न्ही ते सहभागी जाले ह्या मिटिंगेक, आनी सगळ्यांनी बरी सँक्शन दिली आसा. हो एक टाइमपास चल्ला अशें म्हणटा, म्हणजे मे पर्यंत इलेक्शना खातीर. पळय लक्षांत घेयात, आमकां म्हादयचो विशय जो आसा तो 2 स्तरांचेर झगडपाचो आसा. एक आमच्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेवल आणि दुसरो आसा तो सुप्रीम कोर्टाचो. त्यामुळे आज जी मिटींग जाल्या पळय त्या मिटिंगेक जे आमचे सदस्य जे आसात तांणी जे काही पॉयंट्स काडले तातूंत खुबशे वॅलीड पॉयंट आशिल्ले जे आमकां सुप्रीम कोर्टान मदत जावंक शकता, हेल्प जावंक शकता.
ते आमी दोन्ही बाजू लूज सोडून उपयोग ना. तुमकां सजेशन्स येयलाय ते? एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बाबतींत बी आमी स्ट्रिक्ट रावपाक जाय. वी शूड बी व्हेरी आय वूड से परफेक्ट इन अवर सबमिशन, किंवा जे कितें प्रोसिजर आसा पळय ते प्रोसिजर सारके प्रॉम्प्टली फॉलोअप जावपाक जाय. आनी दुसरें सुप्रीम कोर्ट आमचे डिफेन्स जे आसा पळय ते बरें स्ट्रॉंग जावपा संबंदी आनी बाजू आमची बरी स्ट्रॉंग जावपा संबंदी सो लक्षांत घेयात जी सजेशन आहा ती म्हत्वाची. त्यामुळे जे सगळे माननीय मेंबर्स आयले पळय ते मेंबर्सांनी बरी सामकी मोलादी कशी सजेशन दिल्लें बरीशीं दिल्लें आसा. ती मागीर नंतर कळटली तेन्ना मिनिट्स वगैरे. पूण काही मेंबर्स अशें म्हणटा की तेंच्यान जे क्वेश्चन विचारला ताका सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर तांकां गावना किंवा सरकार कडेन आन्सर प्रत्येक मेंबराचो एटिट्यूड कसो आसा ते पळोवपाक. म्हाका जाल्यार दिसता की आयची मिटींग जी आसा पळय न्ही ही बरी पॉझिटिव्ह जाल्ली आसा, बरी फ्रुटफूल जाल्ली आसा, जेणे करून बरेचशे सजेशन पॉयंट्स जे आसा पळय ते पॉयंट्स हांगसर मुखार मांडले गेले आणि ताजी इनकॉर्पोरेशन आमी आमच्या फुडली डेट केन्ना घेतला सर? लक्षांत घेयात एक म्हटल्यार हाऊस कमिटी रिपोर्ट विल बी सबमिटेड टू द हाऊस. एक ताजे परत डेलिगेशन हाऊसान जातली मागीर नंतर. पूण इन बिटवीन आतां जे कितें सजेशन येता पळय न्ही ती सजेशन्स आज फॉर एक्झाम्पल लिगल फ्रेटर्निटी आशिल्ले थंय, आमचे डिपार्टमेंटाचे लोक आशिल्ले, त्यामुळे ते जे कितें बरोवपाक जाय सांगपाक जाय तातूंत भितर ते वतले न्ही. इट इज सी हाऊस कमिटीचो रिपोर्ट घेतलो आनी तो उरलो 6 म्हयने तशें जावंक शकना. आता मिटिंगेची डेट केन्ना? आता साधारणशे फेब्रुवारीचे पयलीं एंड पयलीं. आणि आय एम थिंकिंग ऑन दोज साधारणशे 2-3 महिन्या भितर जावंक जाय. आणि हियरिंग जी सुप्रीम कोर्टान येवपा आसली सुप्रीम कोर्टान हियरिंग 13 तारखेक आसा. आमकां ऑफ द रिपोर्ट कॉपी मेळिल्ली आसा, पूण ऑफिशियल मागिल्ली आसा ती बी मेळटली. म्हणजे ऑफिशियल अनऑफिशियल म्हटल्यार कशें तांची सायट जी आसा MOF सायट आसा त्या सायटीवर ते घेतली. हार्ड कॉपी तुमकां अजून येवंक ना? हार्ड कॉपी ऑफिशियली येवं ना अजून. सी लक्षांत घेयात हो फोरम जो आसा पळय त्या फोरम भितर आमचे MLA हावसाची वेगळे हांगसर मातशें डिटेल डिस्कशन जाता, डेलिब्रेशन जाता, तो ताजो फायदो. प्लस दुसरी गजाल लक्षात घेवपाक जाय की हाऊस कमिटी कॅन अपॉइंट कन्सल्टंट्स कमिटीज एक्सपर्ट्स कमिटी आनी तांचे कडेन रिपोर्ट घेवचो. ते कितें एग्री जालें जे आमकां मुखाल्ल्या 15-20 म्हयन्या भितर करपाक जाय. एक्झॅक्टली कॉपी लक्षांत घ्या. टुडे वी आर लिव्हिंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड आणि त्यामुळे डिजिटल कॉपी सुद्धा ऑलमोस्ट फायनल कॉपी. आज तुमचे आमचे सगळे जे आसा पळय 180 to 42 सर्विसेस हॅव बीन डिजिटायज ऑफिशियली. सेंट्रल गव्हर्नमेंट मागले आमी सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑल्सो हॅज वॉट आय शुड से डिजिटायज. त्यांनी सगळे तांचे ऑनलाईन सायटीचेर घालता. ओवरऑल मिटींग कशी? इट इज ब्युटिफूल, आय वूड से ब्युटिफूल. बट इट वॉज अ ब्युटिफूल मिटींग. देर वॉज अ लॉट ऑफ इनपुट्स बाय वेरियस कलिग्स ऑफ मायन. पळया नंतर पळया सांगता. Opposition saying it is a time-pass meeting. सी डिपेंड्स अपॉन तूं कसो घेता खंयचे एटिट्यूड.